साखळे एक्सिडेंटात स्कुलाचे 15 भुरग्यांक मार लागला। दोडा मार्गावेल्या नवदुर्ग हायस्कुलाची भुरगीं साखळे रवींद्र भवनात प्रदर्शन दाखोवंक तांकां हाडिल्लीं। छोटा हाती टेम्पोत भरून 20 भुरग्यांक हाडिल्लीं। टेम्पो स्पिडीन आशिल्ल्यान वलतार उमथलो। 9 भुरग्यांक साखळे PHCत आनी 6 जाणांक GMCत घालची पडली। इतले मजगतीं रायबंद्रा पाट्यार सकाळीं एक्सिडेंटांत एकलो पुलीस कॉन्स्टेबल आगताक गेलो। वाळपयचो गौरेश गांवकार फुडल्यान येतले रिक्षेन धपको दिल्ल्यान आगताक गेलो। रायबंद्रा पाट्यार बिरेस्तारा सकाळी सुमार 8 एक्सिडंट जालो। वाळपयच्या गौरीश गांवकाराक आगताक मरण आयलें। तो वाळपय हिरवेचो पुलीस कॉन्स्टेबल म्हूण तो पणजे आसतालो। ड्युटी सोंपोवन घरा वतना ताका एक्सिडंट जालो। तो पणजे सावन पोन्ने गोंया वटेन वतालो। फुडल्यान येतले एके रिक्षेन ताका धपको दिलो। रिक्षा एके गाडयेक ओवरटेक करताली। पुलिसांनी रिक्षेच्या ड्रायव्हराक ताब्यान घेतला। साखळे दुसऱ्या एका एक्सिडंटान 15 भुरग्यांक मार लागला। साखळे सकाळी ही गजाल घडली। दोडा मार्गावेल्या नवदुर्ग हायस्कुलाची 20 भुरगीं साखळेच्या रवींद्र भवनात प्रदर्शन पळोवंक वतालीं। छोटा हाती टेम्पोन भरून भुरग्यांक व्हरताले। टेम्पो स्पिडीन आशिल्लो, ताका लागून वलतार गाडी उमटली। 15 भुरग्यांक मार लागला। ताचे फाटल्यान स्कुलाची आनीक एक गाडी आशिल्ली, तातूंत शिक्षक आशिल्ले। 9 भुरग्यांक साखळे PHCन घाली। 6 जाणांक चड मार लागिल्ल्यान GMCन व्हेली। गाडी पास टेम्पो तुम्ही कितले जाण आसले स्कुलाचे? आम्ही 20-25 जण आसले। खंय वयताले? रवींद्र भवना प्रदर्शनाक। खंयच्या स्कुलाचे? नवदुर्ग माध्यमिक विद्यालय आई महाराष्ट्र। एवढा मार त्यांनी गाडी पडसायडीच येता म्हणून डायरेक्ट सायडीक घेतली ती मुखाल्ली डायरेक्ट आनी पलटी। काय कशासाठी आले होते? रवींद्र चित्र मंदिरचे प्रदर्शन बघायला। किती मुलं होती? 20 होते। 20 होते। एका गाडीमध्ये 20 होते। ॲक्सिडंट कदाचित एकंदर पळयत जाल्यार ड्रायव्हराची बरी चुकी आसा त्या ॲक्सिडंटान, थोडीशी सांबाळपाक जाय आशिल्ली। म्हणजे ओवर स्पिडी खातीर जाला आसतलो आनी थोडोसो स्कूल मॅनेजमेंटाचो निग्लिजन्स म्हणपाक जाय। एट अ टायम इतल्या भुरग्यांक एके गाडयेन त्या भरपाक जायना आशिल्ली, तितकी तेंच्यांनी ओवरलोड त्या गाडयेनूय भरलेली। प्रुडंटा खातीर देवेंद्र गांवकार आनी उदय परब। कुळ कायद्याची दुरुस्ती रद्द करून कुळ कायद्याच्यो केशी आशिल्ल्यो तश्यो मामलेदारा कडेन धाडच्यो म्हूण अनुसूचित जमातींची संघटना उटा मागणी लावन धरपाचे आसात। आयतारा फोंड्या उटाचो महामेळावो घेवपाचें थारला। उटाक 10 वर्सां जालीं। ते निमतान महामेळावो घेवपाचें उटान थारायलां। गोंयचे सगळे वर्गीकृत जमातीचे संघटनाचो महासंघ करपाचो यत्न ह्या महामेळाव्यांत जातलो। उटा संघटनेक 10 वर्सां जाल्ल्यान आयतारा 23 नोव्हेंबराक फोंड्यांत दशक पुर्ती सुवाळो आयोजीत केला। आमकां खात्री आसा 23 तारखेक जो 10 ते 4 वरां चलपी कार्यक्रमाक गोंयच्या ह्या 11 तालुक्यांतल्यान मोर देन म्हणजे 15,000 पेक्षा जास्त ही उपस्थिती आसतली। त्याच बरोबर आमी अनेक उपक्रम केल्लो आसा जो पयलेच फावटी मे बी एनी ऑर्गनायझेशन ऑफ दिस सोशल ऑर्गनायझेशन तो म्हणल्यार सर्व समाज एकोपा चर्चा सत्र। गोंयचे ST SC OBC जे जितले घटक आसात तांचे खातीर एक चर्चा सत्र आसतलें। कुळ कायद्यांत केल्ली दुरुस्ती रद्द करची अशी मागणी करपी एक थाराव ह्या मेळाव्यांत पास करतले। सध्या ज्वलंत गोंयभर विशय आसा तो कुळ कायद्यांत केल्लो बदल। आज ह्या संबंधी सुद्धा आमच्या सगळ्या बैठकांतल्यान हो कुळ कायद्याचो बदल आमकां कसो जाचक जातलो, फुडें कसो मारक जातलो हेजी सुद्धा बऱ्यापैकी जागृती आमी केल्ली आसा। आमी ह्या वेळार ठराव सुद्धा ठराव पास करतले। प्रुडंटा खातीर सावियो डायस। गोरक्षे खातीर वावुरतल्यांक हातभार लावंक राज्यपाल तयार जाल्या। ह्या विशयाचेर सरकारा कडेनूय उलोवपाचें उतर राज्यपाल मृदुला सिन्हान गोरक्षावाल्यांक दिलां। राज्यपाल बुधवारा वाळपय गो संवर्धन केंद्रांत गेल्ली। थंय जाल्ल्या एका खासा कार्यावळींत ती गोरक्षेचेर उलयली। गो संवर्धन केंद्रांतल्यान तिणें एक गाय दत्तकूय घेतल्या। गोंयांत गोहत्या बंदी कायदो जाय म्हूण गो संवर्धन केंद्राचो अध्यक्ष आनी गोंयचो गोरक्षा आंदोलनाचो फुडारी हनुमंत परबान राज्यपाला कडेन विशय काढलो। मुझे ऐसा लगता है कि मेरा भी कमिटमेंट ज़्यादा बढ़ेगा। मैं भी सोचूंगी कि जितनी यहाँ की आवश्यकता है वो पूरी होनी चाहिए। मैं सरकार को आदेश नहीं दे सकती, अनुशंसा कर सकती।
तो सरकार से बात होगी और मुझे लगता है कि जो सरकार के में बैठे हुए लोग हैं वो सब के सब भारतीय संस्कृति गोवंश में विश्वास करते हैं। क्या उलझन है क्या नहीं है मैं बैठ के बात करूंगी और जो भी सहयोग होगा मैं दिलवाने की कोशिश करूंगी। गोंयात गोहत्या बंदी कायदो जाय म्हूण तिचे मुखार एक्टिविस्टांनी विशय काढलो। गोवंश हत्या बंदी के कानून आ जाए और गाय को या गोवंश को यहाँ उनको सिक्योरिटी मिल जाए, उसी हिसाब से गौ सेवा आयोग जो गोवा में नहीं है उसका भी एक गठन हो जाए और गोवा में साउथ गोवा और नॉर्थ गोवा में लगभग वो टाइम लगभग 250 के ऊपर इलीगल स्लॉटर हाउसेस थे, बुचर खाने, वो सबको बंद किया जाए और जो देशी गाय जो है अपनी जो गोवा की गाय इसका जो अपनी गोवा सरकार की जो कामधेनु योजना है उसमें वो कामधेनु योजना में देशी गाय का इन्वॉल्वमेंट हो अभी तक वो नहीं हुआ है। प्रुडंटा खातीर दिनेश करपे। घेऊ एक विराम।